हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम मासोलना हाडलेली. आयज तळून मागता हे इल्लिगल बोंगल्याचेर जो ओल्ड गोवा आयल्या तेजेर हांव थोड्यो वस्तू म्हायती दवरतां. जाता तितलो हो व्हिडिओ म्हाजो एका घरांनी एक एक मनशाक आख्ख्या गोंयकारांक गोंयांत तशेंच गोंयच्या भायर भावांनी जाता तितलो शेअर करात. हांव तुमकां म्हणचो ना आयज म्हाजें तें यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा म्हणून, पूण हो व्हिडिओ जरूर एक एक मनशाक पळयात. कित्याक जायत्या जाणांच्या मनांनी अशे प्रश्न येतात. गोडे गोड्याक एक एकल्याक जबाब दिवपाक आमच्यांनी जायना. पयलो प्रश्न जायते आमचेच गोंयकार जावं फेसबुकाचेर व्हॉट्सॅपाचेर प्रश्न घालीत रावतात. पयलो म्हणटात ते विचारतात ते पाद्री विष्णू साहेब कार्डिनल हूंय न्हिदलेले हो बोंगलो व्हडलो येवंक सांग. म्हाका पयलें विचारूंक जाय तुमी हूंय आहलेले. दुसरें आनी तो बोंगलो पाद्रींनी आनी भिस्मांनी राखचो म्हूण खंयचो कायदो आहा. ती जमीन ना इगोर्जेची ना जाल्यार पाद्रींची न्हू ती जमीन. पूण ती जमीन प्रायव्हेट एंटिटीन विकल्या, पूण त्या विकलेल्या जमनीचेर बेकायद्या बांदकाम करपाक जायना बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड एरिया. एक ESIची एक युनेस्कोची एक हेरिटेज एरिया म्हणून तिंगा बांदकाम करपाक निषेध आसा. दुसरे जायते जाण आमचे हिंदू भावांक आनी मुस्लीम भावांक दिशाभूल केलेले आसात. तांकां सांगलेलें हो इगोर्जेचो मुद्दो. ना भावानो, हो इगोर्जेचो मुद्दो न्हू. हो ESIचो युनेस्कोचो आनी हेरिटेजीचो मुद्दो. हो क्रिस्तांवाचो म्हणून न्हू. हो तुमकां दिशाभूल करतात तुमी सपोर्ट करून ना जावपाक जाय म्हणून. तिसरें म्हटल्यार जायते जाण विचारतात तो बांदकाम स्टार्ट केला तेन्ना तुमी हूंय आहलेले काय म्हणून. होच प्रश्न परत तुमकां घालात तुमी हूंय आहलेले काय म्हणून. पूण जाणा जावत हो जेन्ना बोंगलो जमनीर येतालो तेन्ना पासून फ्रॉम ग्राउंड झिरोसान आमच्या जायत्या भुरग्यांनी तिका वावर केलो. जायत्या जाणांनी तेजेर हडताल केली, प्रोटेस्ट केली. पूण ती गोळी संवसाराक शिंपडोंक ना. आज ते शिंपडला म्हणून कळना. जायते फावटी आमी प्रोटेस्टाक उलो मारले. कितले गोंयकार येयले काय आमी? 17 लाख गोंयकार आसात, 4.5 लाख क्रिस्तांव आसात. कितलो लोक येयलो जायत एका गांवांत सांग. पूण विचारीत रावतात. आयज आमकां सुप्रीम कोर्टांतल्यान एक तेंचें ऑब्जर्वेशन म्हणून येयलां. त्या प्रमाणे आमकां एक होप्स दिश्टी पडलो. म्हणून आयज मुद्दम हांव हो व्हिडिओ काडटा. जरी तो कोणाच्यांनी ह्या इल्लिगल बोंगल्याक, ह्या बेकायद्या बोंगल्याक जरी तर तो मोडून उडोवपाक, तो ग्राउंड झिरो करूंक आदार दिवंक जायना जायत जाल्यार एकूच मागतलो. नाका आसलेल्यो खबरो घालिनाकात. दूख जाता जायते सगळ्यांक. जायते जाण वावरतात तेजेर. आतां पयलें म्हणल्यार आतां हे एक बरें आमकां ऑब्जर्वेशन येयलें खरें, पूण एक भिरांत कशी दिसता. कित्याक आयज ऑपोजीट पार्टीन त्या पार्टीची हो इल्लिगल आनी विकाडो टायप पॉयझनस स्ट्रक्चर हिंगा पळय बांदला. तांकां भरपूर हांवें म्हणलेले ते भाशेन गोडे म्हाका दिसता तशें गोडे आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हांकां अवडटी आर कवडटी हेल्प करता काय. कारण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्टाचें येता थिंगाच आसा दॅट हायकोर्ट शूड रिवर्ट बॅक टू ESI म्हणून. जाल्यार आतां कितें एक एफिडेविट तयार करतात खंय आनी तेजेर कावंटर एफिडेविट करून घातल्या. आनी त्या एफिडेविटा प्रमाणे एमी वयल्यान आमचे सेफ गोवा एक्शन कमिटीच्या भुरग्यांक तांकां ते पार्टीक तेमी फाल्सिदाद म्हणून सांगतात. आमी फाल्स उलयतात म्हणटात ते वयल्यान. आनी वयल्यान तेमी बरोवन गेला त्या प्रमाणे ते सांगतात त्या प्रमाणे ते म्हणटात थिंगा हो येदो व्हडलो बोंगलो आहलोलो म्हण एफिदाद करतात ते. हे CRZचे पळय अधिकारी आसात तितून भायले जायते जाण ऑफिसरांक इनवॉल्व केल्यात. घोडेक तेका आमच्या घोडेक जायत आमचो चीफ मिनिस्टर आनी तेच्या सांगाती जायते म्हणटात CM आमच्या बराबर आसा म्हणून. जरी तर CM आमच्या बराबर आसा जाल्यार हेच गव्हर्मेंट अधिकारी जे आमच्या पगारान पोसतात जाल्यार हे अधिकारी हो बंगलो मोडपाचे सुवातेर तो बंगलो थिंगा दवरून कित्याक वावरतात काय. हो बंगलो दवरपाक हे फोटो मारतात एफिडेविटाचेर आनी वयल्यान म्हणटात आमी फोटो मारतात म्हणून. आतां तेमी त्या एफिडेविटाचेर तेमी पळय कावंटर कोत्तात. त्या एफिडेविटाचेर तेमी जी दिलां CRZचे मनशांनी
व्हडले ऑफिसर ते गोंयकार न्हू थोडे. हे बरोवन दितात ते सुवातेर खंय हो पळय बंगलो दाखयला तेचो व्हडलो स्ट्रक्चर आसलेल्या भाशेन तेमी दाखयला. आनी ते स्ट्रक्चराची एरिया कितली आसल्या ती मेन्शन करूंक ना. नोड्यांचें घर आसलेलें म्हणटा तें व्हडलें. ही आसलेली ही हुमटी आसलेली ती दाखोवंक ना तेमी. त्या म्हणटा ती हुमटी नासलेली म्हणून ते भाशेन म्हणजे ते दाखयतात. थिंगा एक स्ट्रक्चर व्हडलो स्ट्रक्चर आसलेलो टायल्साचो, बेंगलोर टायल्साचो. हांव म्हणटा निलेश काब्राल बाब एक गोंयकार एक क्रिस्तांव तूंय ल्हानपणी सान सान फ्रांसीस सेवेराच्या पांयाशी येयलो आसतलो. तूं विटनेस जावपाक जाता. वाय डोंट यू बी द विटनेस फॉर क्रायस्ट. तूं कित्याक रावना? तुवें पळयलोलो आसलो बंगलो केन्ना थिंगा? आयज तूं सरकारान आसा, तोंड उगड तुजें, सांग तुज्या सीएमाक असलो बंगलो थिंगा नासलोलो म्हणून. तूं दी एफिडेवीट आनी सांग तांकां हो बंगलो नासलोलो म्हणून. वाय डोंट यू स्टँड अ विटनेस टू क्रायस्ट? स्ट्रॉंग एफिडेवीट घातला आमची केस वीक करपाक. जाल्यार कोण आसा जायत ह्या बंगल्याक सपोर्ट करपाक? म्हाजो सीएम दोतोर प्रमोद बाब, तूं म्हाजो सीएम, तुज्या कडेन हात जोडून मागले हांवें. आख्खो गोंयकार मागता तुकडे. हो इल्लिगल बंगलो तो इल्लिगल आसाच, पूण जरी तर तुवें सपोर्ट करना आसलेलो जाल्यार हे व्हडले व्हडले ऑफिसर जे फाल्सिदादपण सांगून फोटिंगपण सांगून हे कित्याक हो बंगलो सांबाळूंक भोंवतात. दुसरें म्हणल्यार कशें जावंक शकता जिओनी पिंटो ज्या मनशान हें भाट विकलेलें तेजो सेल डीड जालो. जेन्ना हें भाट विकून जालें जाल्यार तें विकून जाल्या उपरांत ह्या जिओनी पिंटोच्या नांवान हेची परमिशनां कशी काडली ह्या मुद्द्याचेर उलोवपाक जाय. CRZान पडना पयलो येदो व्हडलो बंगलो आसलेलो कितल्यो फोटो मारतात तुमी आख्ख्या गोंयकारांक. 17 लाख गोंयकारांक तुमी आमकां पिशे म्हूण समजतात. आनी 2 जाण ऑफिसर भायर सावन येतात तेंचेर पळय सेंट्रलासान प्रेशर येता काय? कोण आसतलो तो सेंट्रलाच्या गव्हर्मेंटाचे मनीस जे इतलो दबाव घालतात आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचेर पासून आमचे MLAचेर आनी आमचे चीफ मिनिस्टराचेर हो बंगलो सांबाळून दवरपाक थंय? हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. पळया ते डॉक्युमेंट सगळे ते एफिडेविटी केल्या तेणी इतल्यो सारके ते एफिडेविटीन तेमी इतल्यो फोटो मारलेले आसात आयज. आनी ही एफिडेविट ते दिवन थिंगा कोर्टांनी हो बंगलो थिंगा सांबाळपाक सोदतात. सोच सांगून तुमी तो बंगलो सांबाळूंक सोदलेलो जाल्यार म्हाका कांय दूख जायना आसलेलें. तुमी आमचे गव्हर्मेंटाचे पयशे घेतात आनी गोंयकारांक नाका ते तुमी प्रकल्प हाडूंक सोदतात. आनी इतलो जाणां जावन हो इतलो इल्लिगल आनी बेकायदा हो बंगलो जावनूय जरी तर तो बंगलो सांबाळपाक तुमी एफिडेविट करतात. कितें जायत आमच्या गोंयकारांचें? आनी हांव सांगता आमचे सगळे हिंदू भावांक गोंयांत मेजॉरिटी आसा तांकां, मुस्लीम भावांक तुमकांय सांगता आमी हें काम फकत एक क्रिस्तांव धर्माचें न्हू. आयज आमचेर आयलां गोंयकारांचेर. क्रिस्तांवांचो प्रकल्प म्हूण सांगून तुमकां दिशाभूल करतात. फाल्यां गोळे देवळाच्या जमनीचेर येतले तेन्ना आमी म्हणून गोळे जायत काय आमचो मुद्दो न्हू म्हणून? जाल्यार आमचे सगळे हिंदू भावांनी चिंतूंक जाय. हांव जाणा जायते हिंदू भाव म्हाजे कडेन इंटरेक्ट जातात ते चवथे म्हणल्यार बंगल्याचे जे डॉक्युमेंट्स काडल्यात जावं पंचायतीन जावं ह्या DCPन उणेच म्हणल्यार 4 भाशेच्यो सिग्नेचऱ्यो सायन्यो मारल्यात. ह्यो सायन्यो फॉर्ज्ड आसात, फॉर्जरी केलेल्यो सिग्नेचर्स आसात. आनी त्यो जिओनी पिंटोन ओपनली डिक्लेअर करून कंप्लेन दिलेलें पंचायतीन तेसेन कंप्लेन दिलेलें ओनरान की असले उमके डॉक्युमेंटाचेर आपल्यान सायन मारूंकूच ना म्हणून. जाल्यार ते डेरेफेन त्या ओनरान मागीर हे थोड्या तेंपान हे कंप्लेन कित्याक रिवर्ट केलें काय, कित्याक विथड्रॉ केलें कंप्लेन? तेणें सांगून दिलें की आपल्या तो मुद्दो सॉल्व केला म्हणून.
जाल्यार म्हाका सांगचें, जावं पंचायतीन जावं ASIन जावं TCPन, तेजो तो मुद्दो कसो तुमी सॉल्व केलो. ह्यो सिग्नेचरी ज्यो फॉर्ज केलेल्यो आसात थिंगा, जे जिओनी पिंटोन स्वता सांगलेलें तेणे ह्यो मुख्य डॉक्युमेंटाचेर सायन मारूंकूच ना म्हणून, जाल्यार त्यो सिग्नेचरी कश्यो आयल्यो, ह्या सिग्नेचरीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलेलें. तें इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना? कित्याक प्रमोद सावंत हेजेर सो मोठो एक्शन घेयना? वाय दोतोर प्रमोद बाब आर यू नॉट टेकिंग सो मोठो एक्शन ऑन दीस supposedly, allegedly, these signatures were forged, and there are complaints at the police station and in the panchayat by the owner of this property that he has not signed so many documents. जाल्यार ह्यो सिग्नेचरी येयल्या त्यो सिग्नेचरी कोणे मारल्या? ह्या सिग्नेचरीचेर एक रेकॉर्डिंग जावन त्यो फोरेन्सिकाक धाडून ह्यो सिग्नेचर फॉर्ज केल्या म्हणून ह्यो प्रूफ जावपाक जाय आसल्यो. आणि जरी तर ह्यो सिग्नेचर फॉर्ज आसात जाल्यार एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट बाय द TCP जावं CRZ, दीस प्रोजेक्ट हॅज टू गेट डिमॉलिश्ड बिकॉज ऑफ फॉल्सिफिकेशन. आणि वयल्यान कंप्लेन जावपाक जाय, तेजेर फॉर्जरी कंप्लेन जावपाक जाय, क्रिमिनल कंप्लेन जावपाक जाय आसलें. जाल्यार जरी तर आमचो CM आनी आमचे MLA पळय उलयतात, लोकां पासत झगडटात, झुजतात म्हणून, जाल्यार हे MLAन वचून CMाक सांगूंक जाय, बाबा ह्यो फॉर्ज सिग्नेचरी पळय आसात, ज्यो जिओनी पिंटोन पळय कंप्लेन दिलेलें आसा, तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, तेजेर क्रिमिनल केस जावपाक जाय. सो मोठो क्रिमिनल केस घेवपाक जाता. जायते जाण म्हणटात सिग्नेचर कंप्लेन जी सिग्नेचर जे मनशाची फॉर्ज केल्या तेणेच करूंक जाय म्हण FIR. जरी तर तो मनीस विथड्रॉ केला, तेजी खबर सोड. मुद्दो मनशाचो न्हू, मुद्दो डॉक्युमेंट फॉर्ज केल्या करूंक ना तें पळोवपाक जाय. तो सो मोठो एक्शन घेवन सिग्नेचरी चॅक करा, सिग्नेचर फोरेन्सिक धाडा, ह्यो सिग्नेचर टॅली करा. आनी जरी तर ह्यो सिग्नेचर फॉर्ज आसा जाल्यार हो बंगलो खंयचेच आनी आमकां पॉयंट्स नाकात. फॉर्जरीचेर हो बंगलो डिमॉलिश जावपाक जाय. I don't know कितले म्हणून तुम्ही दुखयतले गोंयकारांक. हाऊ मच आर यू गोइंग टू हर्ट गोन्स? आनी दोतोर प्रमोद बाबाक तुका हांवें थोडे दीस पयलीं सांगिल्लें, डोंट गो इन द हिस्ट्री ऑफ मॅनकायंड बाय सपोर्टिंग सच कॉज. यू विल बी आन्सरेबल टू द लॉर्ड गॉड. एक दीस तुवें हेचो जबाब दिवचो पडटलो. जायते फावटी सांगलें तुमी एमिकेबली करा. आणि आता सुप्रीम कोर्टाचें बरें उतर येयलेलें तशें तुमी आनीक दखलंदाजी करतात, आनीक तो बंगलो तुमी सांबाळपाक ट्राय करतात. कित्याक काय? आनी मुद्दो म्हणल्यार ही प्रॉपर्टी जी जिओनी पिंटोची आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टी जावन, हिंगा क्लियरली कट बरयलेलें आसा की दीस प्रॉपर्टी कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड ऑन नॉन ट्रेडिशनल पर्सन्स नेम. जाल्यार ही प्रॉपर्टी नॉन ट्रेडिशनल मनशाच्या नावार कशी ट्रान्सफर झाली, ह्या मुद्द्याचेर पासून ही केस भायर पडटा आनी तो बंगलो डिमॉलिश जाता. जाल्यार प्रमोद बाब तूं ह्या पॉयंटाचेर कित्याक झुजोना? तुज्या ऑफिसरांक ह्या पॉयंटाचेर झुजोवंक तूं कित्याक कामाक लायना? तुजे ऑफिसर काम करतात तितले तो बंगलो सांबाळपाचें काम करतात. 3 मेजर मुद्द्यांचेर तुज्यांनी ही हो बंगलो तुका जाय जाल्यार करूंक जाता. पूण हांव समजता तुजेर भरपूर कडेन सेंट्रलाक सावन प्रेशर आसा काय, हो प्रश्न येता आता. नाजाल्यार कित्याकूच हो बंगलो इतलो तुमकां म्हत्वाचो जालोलो सांगनाका? हो एक जावन पडला एक इगो प्रॉब्लेम काय ना? तो बंगलो थिंगाच दवरतले म्हणून तुमी गोडे चिंतून आसात काय? जीत खेळतात तुमी सगळ्या गोंयकारांची. 17 लाख गोंयकारांची जीत खेळतात तुमी. बाप तुका जरी तर खबर ना, आमी इतले तुका आमी इनपुट्स दिलेले आसात, तरी आसतना तूं यू आर बुलडोजिंग, यू आर सपोर्टिंग दीस पीपल. आतां क्लियर कट जाला. पयलो म्हाका फकत दुबा आसतालो दॅट यू आर अवर्टली ऑर कवर्टली सपोर्टिंग. I know now you are overtly supporting these people because your officers are trying to protect this illegal bungalow. पळय सगळे डॉक्युमेंट्स, सी द प्लिंथ मॅप,
सगळ्या लायन बाय लायन डॉक्युमेंट्स आसा ते पळय हे डॉक्युमेंट्स म्हाका आयज मेवल्यात. निलेश काब्रालान उबे रावपाक जाय आयज मुद्दम करून कितें खातें तुज्या अंडरूय आसा. आनी चड करून विचारतलो खूंय गेले आमचे रुलिंगांतले MLA जावं तो संकल्प आमोणकर जावं रुदोल्फ जावं स्थानिक आमदार राजेश फळदेसाय जावं निलेश काब्राल जावं मोविन गुदीन जावं रेजिनाल्ड लॉरेन्को वो आलेक्स सिक्वेर हे खूंय गेलेच. तो आंतोल म्हणल्यार तो खूंय गेलो घ्या ते ओपोजिशनाक बरोबर खूंय गेलो म्हणटलो आसलो. जावं विजय सरदेसाय जावं क्रूज सिल्वा एल्टन डिकोस्टा जावं कार्लोस फेरेरा जावं वेन्झी वेगस हे खूंय गेले विरेश बोरकारा बरोबर. कित्याक तुमी झुजोना तेच्या पासत कित्याक एकठांय येयनात तुमी. तुमकां जाय जाल्यार चायेक आनी जेवणाक तुमी बरे बरोबर बसतात जाल्यार हे एक मुद्द्या पासत तुमी कित्याक येयनात. हे 17 लाख गोंयकारांचें दूख तुमी घेतात. एक एक दूख हे जमनीर पडटलें आनी हे एक एक दूख तुमकां सोडचें ना. इट वील नॉट लीव एनी ऑफ यू. ही जिरोण जावची ना. आमी झुजकेले निमणे सयत हे आमचे गोंयचे जायते जावं सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीच्या भुरग्यांनी जायतो वावर केला हेजेर. हेंची दुखां आसात त्या व्हडल्या गोंया जमनीचेर. एक एक दूख तुमकां जिरोण जावची ना. हो बंगलो तुमी एमिकेबली करात नेवात तुमी चीफ मिनिस्टराक आनी हो बंगल्याचेर तुमचो निर्णय जावंक जाय. एक एक डिसिजन जेन्ना कोर्टांनी येतात एक एकलो MLA पक 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 करून उलयतात तो बंगलो मोडटलोच जातलोच म्हणून पूण तजवीज कांय जायना. समजाय तुमच्या चीफ मिनिस्टराक समजाय दोतोर प्रमोद बाब सावंताक हो मुद्दो सोंपेपणी जिरोण जावची ना. पचचें ना पचचें ना हें कोणाक. Nobody will be able to digest this. आमी तजवीज कोत्तेले हांव. We will work hard on this. The result we will leave in the hand of God. आमी देवाच्या हातीन सोडटले हेजो निर्णय निमणो निर्णय. पूण आमचें झूज चालू आसतलें मोरो पासून. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.